प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोमेच्या वरती आदारान सदांच बरी जिणी जियोंक आमी आशेत आसतना आमच्या समाजांत ननंत तरेचे मनीस आमकां मेळोंक पुरो. एकलो बरी जिणी जियोंक आशेना म्हण हांव कांय सांगना, आशेतात, पूण ते आशे संपूर्ण जावच्याक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी त्या प्रमाणे आत्मीक तरान वाडावळ जावन आत्मीक तरांचे आमचे ग्रोथ जावंक आसा. त्या खातीर थोडे पटी आमी अशी बरी जिणी जियोन संतोशान जियोंक अत्रेक्त आसतना ते हेरां वयर आमचो जावचो संबंद, हेरां सांगता आमी करचो संवाद थोडे पटी आमकां त्याच वर्त्या हॅपिनेसान रावंक साध्य करता की म्हणलें एक तर्क आमी पळयलें जाल्यार सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत आमी आमचें जिवन लागू करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी पळयतात मनीस कितले आसनात सगळे. थोडे जाण थोडे उपराटी आसतात. उपराटी कशे की म्हळ्यार तुवें कितेंय विचारल्यार ताका तांची उपराटी जावप आसता. थोडे फावटी जायते शिकिल्ले सयत उपराटी जातात. एका एका कारणा खातीर ते जावंक पुरो. तांच्या जिवनांत तांकां कोणी दूख केलां जावंक पुरो, तांचे आशिल्लें दूख काणकोन ते आसतना उपराटी स्वभाव तांचे जावन भायर सरचो सर्वे सामान्य जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार लोक ह्या मनीस हर एकलो एकच अंतर आसना. थोडे जाण ते समजून घेवन मुखार वेतात, आपल्या जिवान बऱ्या तरान जियेवं म्हणून. आनी थोडे जाण हेरांक दुखोवच्या खातीर थोडे फावटी आपलो उपराटी स्वभाव दाखोवचे आसात. थोडे आपल्या स्वाभावीक तरान ते गायल्यात, त्या देखून ते उपराटी स्वभाव दाखयतात. आनी ह्या देखून कितें जाता, कोण तो आयकता ताका जाय ते बेजार भोगता. थोडे फावटी ते काणकोन बसले हांव जाल्यार चिंता करना, खंत करना, मागीर एखाद्याचें भे भितर रिगोवन त्या देखून आमचे थंय जायते जाणां येतात, म्हाका उद्वेग आसा, म्हाका भें आसा. आनी हें सगळें आमी पळयत आसतना आमच्या जिवनांत ननंत तरान देवान आमकां दिल्लें बरेंपण आमी विसरून हेरांनी कितें सांगलां ताचे वयर आमचें जिवन मांडून हाडटा. हेरां वयर हेरांची ओपिनियन म्हज्या विशयांत कितें आसा त्या प्रमाणे आमी मांडून हाडटा. जावंक पुरो फॉर एग्जाम्पल एक तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार एक मनीस बरें जिवन जियेत आसतना सगळ्यांक प्लीज करूंक जावचें ना. थोड्यांक ताचेर राग येवंक पुरो, थोडे उपराटी स्वभावाचे आसोंक पुरो, ताणें कितेंय नासतना कांय वायट करनासतना ताचेर बिल्लो घाला जावंक पुरो. एक मनीस आपुलबायेचें जिवन जियेता, बऱ्या तरान तो आसा, पूण तें ताचें नांव पिड्यार करच्या खातीर या ताच्या नांवाक ती बोवाडच्या खातीर आनी एक मनीस म्हणोंक बरो हो मनीस वचोन मादक द्रव्यां घेता या हो पिवण्याक वळख जाला. कित्याक म्हळ्यार आतां ते बारी सेन्सिटीव इश्यू. थोड्या जाणांनी त्या पिवण्याच्या विशयान जावं दी आनी खंयच्याय ना गजाली विशयान जावं दी तांचें नांव वो लावन ते तशें करतात. खंय हांवें ताका थंय पळयलां, अशें जालां म्हणल्या विशयांत जायते फावटी उपराटी स्वभावान हेरांक तांचें मन कुसकशें करतात, ह्या दुखयचें म्हूण पळयतात. पूण हांवें म्हणचें जाल्यार कित्याक ताणें कोणेंय सांगिल्ल्या वयर तुवें होंदोन जिये जाय. ताच्या उपराटी स्वभावाक तुवें कित्याक अधिकार दी जाय. ताणें करच्या थोड्या एरोगंट कमेंटाक तुवें कित्याक देदेस्पर जाय. तूं केन्ना तूं ना त्या देखून तुवें देदेस्पर जायचें म्हूण कांय गरज ना. थोडे मनशां थोडे फावटी असले उपराटी शब्द ह्या उपराटी नाका जाल्लें तुजे विशयांत सांगता आसतना आमी खंयच्या तरान तें पूड करून तांचे वयर दयाळाय आनी मोवाळाय दाखय जाय. आनी आतां आमी म्हणोंक पुरो कित्याक तांच्यो दयाळाय दाखय, तांकां तकली नांगी, ताणें कित्याक तशें उलय जाय सांग पुरो. थोडो मनीस उलयता आनी अशें उलयता आसतना आमी तें कशें टॅकल करयेत, खंयच्या रितीन टॅकल करयेत. सोम्यान तें खंयच्या तरान वरांचो उपराटी स्वभाव शांत करन ताच्या वर्त्या जिवनांत तांकां भागीदार केलें म्हणलें आमी एक 3 दृश्टांत दवन पळया. पयलें पळयलें जाल्यार लुकास एवंजेल 4 अध्याय जुवांचो एवंजेल 4 अध्याय आमकां पळोवंक मेळटा. थंय
त्या जाग्यार तिथं समारियाची स्त्री थंय येत आसतना जेजूय त्याच दोनपारच्या वेळार त्या वताक थंय आयिल्लो. बारीकर कडेन वत तें आनी त्या बायलांकी तो येता आसतना तो नॅचुरली तिचे कडेन उदक पिवंक विचारता आनी उदक पिवंक म्हणटा आसतना ती रिजन दिता, तूं एक जुदेव आनी हांव एक समारियाकार. जुदेव म्हणटा आसतना त्या काळार जुदेव उंचल्या स्वभावाचे उंचल्या मट्टाचे देवाक लागशिल्ले आनी आमी आतां कितें म्हणटा मेल दर्जेचे म्हणटा पळय तसले एक मनोभाव त्या वेळार आसलो. आनी समारियाकार म्हणटा आसतना आतांचे प्रकार पळयल्यार ते कीळ मट्टाचे, ते ननंत्या देवांचो पुजो करतात, ननंत्या देवाक काणी कार्पितात, एका निजा देवाचे ते फाटलावदार न्ही म्हणल्यार बरी समारियाकारांक एक लोवर प्लेस म्हणटा आमी, लो प्लेस तसलो एक जागो तांकां सोसायटीन समाजान दिल्लो जावन आसा. आनी अशें आसता जुदेव आपणाचें दास्तुत रचून आसले समारियाकारां सांगता तांचो बांद नातलो. आनी ह्या वेळार एक जुदेव जावन असो जेजू त्याच बायलां घेवन येता, जॅकबाच्या बायलां घेवन येता. शिकार म्हणल्यार त्या गांवांत म्हणटात. आनी अशें आसतना त्या जॅकबाच्या बायलां जॅकब्स वेल थंय वता आसतना ही स्त्री थंय येता आनी जेजूचे कडेन उदक विचारता. आनी ती कळीत आसलें जुदेवांक आनी समारियाकारांक संबंद ना म्हण ती म्हणटा, तूं एक जुदेव आनी हांव एक समारियाकार, तें कशें हांवें तुका उदक दिवचें. आनी त्या वेळार जेजून म्हणली उतरां तिका त्या वेळार समजनात, हांवें दिवचें तें उदक तूं पियली जाल्यार तुजें थंय तान आसचें ना. आनी कोण तो तुजे कडेन उलयता म्हूण कळीत आसलें जाल्यार तूं सस्नाक तान बगोवचें उदक विचारता आसली. आनी ह्या वेळार समारियाची स्त्री ती उपराटी स्वभावांत तिल्ली उलयता, तुजे कडेन राजू ना, तुजे कडेन लाटो ना, तुजे कडेन सिदी ना, कोळसो ना, कशें तूं उदक दिवचें तुवें. म्हळ्यार तसलो एक उपराटी स्वभाव तिचे थंय येता सदांच. आपूण कोण म्हूण तिका कळीत आसलें, ती चिंता आनी कोणाक कळीत ना, पूण जेजूक तिचे विशयान बरें कळीत आसलें. आनी त्या देखून जेजू कांय रागार जायना तिचे वयर. बऱ्या तरान तो म्हणटा, आनी हांवें दिवचें उदक तुका सस्नाच्या जिविताक पायतलें. बऱ्या तरान तो सांगता आसतना ती स्त्री समजून घेता हो जावन आसा मेस्सिया. पळया उपराटी स्वभावान ताणें म्हणलें जाल्यार कितेंय दुसरें सांगलें जाल्यार ती ताचे लागीं येती नातली. इतल्या मोवाळ मोगांत म्हणल्यार बरी जेजू तिचे कडेन उलयता आसतना तिचे उपराटी स्वभाव संपूर्ण तरान तो कश्ट लायता. त्या खातीर अब्राहम लिंकन म्हणटालो काय, म्हजे विरोधी म्हजे दुस्मान तांकां हांवें नाश करचें तर तांकां म्हजें इश्ट करून घेवंक जाय. दुस्मान म्हणलो बिल्लो हांवें काडून उडयत जाय आनी केन्ना ते म्हजे इश्ट जातात तेन्ना ते म्हजे दुस्मान जावन उरना, ते म्हजे इश्ट जातात. त्या दळा दुस्मान काय आसची. त्या खातीर हांव तांकां म्हज्या सरकारांत घेता, येवं दिते. दुसऱ्याला चिंता आसलो ताणें म्हाका सोलवंक प्रयत्न केले, म्हजे विरोध ते झुजले. पूण अब्राहम लिंकन म्हणा लागलो, ना तशें न्हय, तांचे दुस्मान काय कितें आसा, राजकीयान जावन आनी कसलीय जावं दी, वैयक्तीक जावं दी, ती सगळी दुस्मान काय हांवें कोसलोवन घालीचे जाल्यार तांकां म्हजें इश्ट करून घेवंक जाय, तांकां म्हज्या सरकारांत अधिकार दी जाय, तांकांय हांवें भितर घेवंक जाय. पळया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. जेजून समारिया स्त्रीचो उपराटी स्वभाव संपूर्ण तरां कोसलोवन घालो. समारियाची स्त्री हाचे उपरांत ती धांवली आनी म्हणा लागली, म्हाका मेस्सिया मेळ्ळो, मेस्सिया आयला, बायला की तो आसा आनी म्हज्या जिवना विशयान ताणें सगळें सांगलां आनी हर की ताणें म्हाका सांगलां. कित्याक ताच्या पयलें ताणें सांगिल्लें उतरां ताका कळीत आसलीं. तूं कोण म्हूण हांव जाणा. भितरल्या भितरच जेजून तिका इशारो दिल्लो आनी तूं जावन आसाय, कोणा सांगता आसाय, तोय तुजो न्हय म्हणटा आसतना तिका कळीत जालें हो मनीस सामान्य न्हय, जुदेव जाल्यारी सामान्य न्हय. तिचे उपराटी स्वभाव तेंत कोसलोवन घालो तिणें. आनी ताचे उपरांत ती तेचे विरोध कांयच उलोवंक वचोना, ह्या ताचे कडेन तर्क करूंक सयत वचोना. कित्याक म्हळ्यार जेजून तिका भोव आपुरबाय तरान मोवाळ मोगान आपुडलें. आपुडचें म्हळ्यार तें. त्या देखून कोण तो उपराटी स्वभावाचो आसा ताचे विरोध आमी झुजचे न्हय, ताचे विरोध आमी वचोन ताच्या उपराटी स्वभावाक आमी शिकयता म्हणचें न्हय. चड जावन आमी कितें करता, पळापळ घेता.
उपराटी स्वभावाचे आनी कोण उलोवचें आनी उलोवचें तशें ना. तो कसोय उलोवन दी तें कसंय उलोवन दी उपराट स्वभावांत तुवें तुजें नॅचरल टेम्पो सोडूंक नजो. युजली कितें जाता हेरांनी तिल्लो वॉयस रेज करतना आमी वॉयस रेज करूंक पळयता. म्हाका एकलो याजाक म्हणा लागलो इस्कॉलांत आसतना तूं जायतो वॉयस रेज करून उलयतालो पूण आतां तूं तसो करिनाय. हांवें म्हळें एका काळार आमी इस्कॉलांत आसतना तसलो कमांड दिवचो पडटा आसूं जाय पडटा. आनी आमच्या इस्कॉलांत त्या वेळा स्टार्ट केल्लें मात इनिशियल इस्कॉल. त्या इनिशियल इस्कॉलाक नांव यें जाय ताका प्रगती जाय भुरग्यांनी जायत्या जाणांनी एडमिशन घेवचें तर तें इस्कॉल त्या प्रमाणे आमी चलत जाय कमांडान चलत जाय. आनी एस कमांडान ते चलता आसतना मात्र त्या इस्कॉलाक नांव येता. पूण आज तसलो कमांड आमी बऱ्या तरान दुसऱ्या तरान तो वापरूंक शिकला. त्या देखून कोणा कडेन आमी झगडचें या कोणा कडेन उपराटी स्वभाव कोणी दाखयलो जाल्यार ताकाय आमी उपराटी स्वभाव दाखोवचो तसलो अवसर आमचो न्ही तो. ह्या देखून तो जेजून आमकां दिल्ली ती वर्ती शिकोवण जावन आसा आनी ताच्या जिवनांत आदर्श जिवन तो जिवन आमकां हेरांच्या उपराटी स्वभावांत हांवें उपराटी जायनासतना शांत स्वभावाचो जावन तांची काळजां चिकच्या खातीर देवाचें उतरां काल आमी जियोन तांकां बऱ्या तरान आमचे थंय आमी घेतलें जाल्यार संपूर्ण तरान तांची परिवर्तन जाली तांची बदलावण जाली. आनी तो केन्नाच या तें केन्नाच तुज्या विरोध ना. उपराटी स्वभाव ऑटोमॅटिकली आमी कोस्टलोन घालूंक जाता. त्या देखून उपराटीक उपराटी पाटी दिल्यार मात्र तें ट्रबल जावचें थंय समस्या येवचें. उपराटी कोणी आसा जाल्यार तूं जें आसता तुजें शांत स्वभाव तुवें मेंटेन कर. त्या प्रमाणे बरीं उतरां दिलीं जाल्यार जेजून कशें इतल्या पुरबाय तरान त्या समाजाच्या स्त्रियेचें उपराटीपण कशें कोस्टलोन तित्त जावंक पावली. समाजाची स्त्री जेजूच्या वर्ता जिविता विशयांत त्या मेस्सियापणा विशयांत हर एक लागीं धांवन वचोन ती म्हणा लागली मायला तो मेस्सिया आनी तोच जावन आसा कित्याक म्हाका कळीत आसा तो देवा सोपूत. म्हगेचे पावन आनी बेडिनो जेजून इतल्या आपुरबाय तरान तिचें उपराटीपण संपूर्ण थांबयलें मात न्ही आपणायशें तिका घेतलें तिचें सल्वसांव जालें. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हाका दिल्ल्या कोणाक एकल्याक सयत हांवें होगडायना जावच्याक म्हजें मिसांव त्या परें हांव मुंदासून वेतालो. जेजू कळीत आसलें तिचो आत्मो ताणें बचाव केलो. ह्या समार्या स्त्रियेचें पातकी जिवन ताणें बदलावण केलें. तिणें संपूर्ण तरान तें सोडून नव्या जिविताच्या वाटेंत उरतना तिचो आत्मो बचाव जालो. सोम्यान केल्लें तें वर्तेपण आत्मो बचाव करचें. त्या खातीर म्हणटा आय डोंट वॉन्ट टू लूज एनी वन हूम द फादर हॅज गिवन टू मी. लूज म्हळ्यार तें तांणी पातकान पडोवन तांणी नास जायना जावच्याक तो गोल व्हेरी क्लियर. आमच्या जिवनांत त्या खातीर हांव जायत्या भुरग्यांक येता असो म्हणचें सेट युअर गोल. थोडे जाणां इल्लें बेजबाबदारीपण हांवें गोल म्हाका गोलूच ना. गोल नासतना जिवचें जिवन कशें म्हूण विचारचें हांवें. त्या देखून तुजें थंय एम ना तुजें थंय तो गोल ना तुजें थंय तो उद्देश ना. त्या देखून तुजें सिकाप बऱ्या तरान वचना. गोल नातलें सिकाप कोण शिकोवंक तयार आसा. कशेंय गेल्यार जाता म्हणल्यार पूण जेजूचें तशें न्ही. जेजूचो उद्देश व्हेरी क्लियर. द गोल वॉज व्हेरी क्लियर. एकल्यानय एका मनशान सयत नास जावन नजो म्हणल्या खातीर बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलें आमचें सल्वसांव करच्या. तेंत मिसांव घेवन जेजू गेलो त्या समाजाच्या स्त्रिये लागीं आनी त्या समाजांत स्त्रियेक ताणें संपूर्ण तरान सश्टाच्या जिविता पावयलें. तिचें सल्वसांव केलें. तिचो आत्मो सल्वार जालो. आनी आज आमच्या जिवनांत आमी आधुनीक काळार चिंताव तो कसो जियेता तें जियोन दी. हांव कशें जियेता हांव जियोन दी. म्हाका कित्याक ताचें विशयान पडोन गेलां. सांग बरो थोडे फावटी उपराटी स्वभावाचे मनशां जायते उपराट हांवें उपराटूंक नजो. त्या देखून आमचे आज तर्क विन्न जायचे म्हूण हांव सांगना. तर्क बऱ्या तरान तर्क करूंक शिका जाय. विन्नींग या आमी जिका जाय तें सकडी आमी घेवन वचचें म्हूण कांय गरज ना. ताच्या बदलाक आमचें विन्नींग कितें म्हळ्यार तांचो आत्मो आमी बचाव करून सोम्याच्या वर्त्या वाटेंत व्हरोंक तांणी सोम्याक वळखून घेवन सोम्याची देख घेवच्याक आमी तांकां आपणाचें. दुसरें दृश्टांत तुमी पळयलें जाल्यार
कशें जालें आमकां पळोवंक मेळटा 4 जाण एका आरिगाराक काण घेवन वयर वता खंय वयर पांके सोडिल्ले कित्याक आरिगाराक गूण करूंक ताका जाय आसलें हो आरिगार खटल्यार आसलो आनी ते खटल्यार जावन ताका चलोवंक जायनासलें आनी ते ताका ताचे बेड्डीत म्हणल्यार बरें उखलनो हाडटा आसतना खटल्यांत उखल हाडटा आसतना थंय दारा लागीं आसलो लोक इतलो की तांकां भितर वचोंक बिलकूल साध्य जालें ना बिलकूल साध्य ना भितर जेजू आसलो शिकोवन दितालो जायतो लोक हजारांनी म्हणल्यार बरी तो लोक जमलो आनी अशें आसता हे 4 जाण ते पांकें सोडून कोणाचें तें दुसऱ्यांच्या पांकें थंय जेजू थंय आसलो तांचे सांगता आनी त्या पांक्याची परवानगी कांय ना कित्याक म्हळ्यार तांकां एकच मोतीर आसलें हो जेजू लागीं गेलो जाल्यार ताका देंवयलें जाल्यार जेजू ताका गूण करतालो आनी तो उठोन चलतालो पळया द गोल इज व्हेरी क्लियर जेजू लागीं वयचें तांचो गोल व्हेरी क्लियर तांणी म्हणून हांगा इतलो जाण आसा आनी खंय वताना ताका व्हरुया थंय उखलून या थंय जेजू मेळटालो म्हण पळोवना ह्या जेजू फाटीं येवं दी शिकोण जाले उपरांत भायर येतालो त्या वेळार आमी हांगा रावया म्हणल्यार कांय ना द गोल वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर दीस इज वॉट सेटींग द गोल म्हणचे आमी सेटींग द गोल म्हळ्यार तांचो गोल इतलोच ह्या मनशाक जेजू लागीं आमी पावीत करी जाय कशेंय जावन आमी पावीत करतले आनी तशें म्हणटात की त्या दळची ती कावे माती आसली ती 9 इंचस आसताली काय 9 इंचस आनी तें पांकें घट्ट बरें तरेन उरोवंक ह्या दिसांनी ऊन उरोवंक ह्या दगे दिसांनी बरें थंड उरोवंक तें पांकें त्या प्रमाणे ते करताले 9 इंचस आनी ह्या मनशांनी एक ल्हान दोंपलो काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तें खटलें देवेचें नीट देंवोंकय जायना खटलेंत देंवोंक आसा कित्याक ह्या मनशाक बसोंक जायना ह्या मनशाक उबें रावंक जायना ताणें थंय कांय घालचें न्ही म्हण बुडकं घालचें न्ही ताच्या बदलाक कितें तांणी तें 9 इंचाचें पांकें तें कावे मातयेचें अशें तांणी कोणून तें सगळें खाटलें रिक्षा बरी तांणी कर जालो कसली मिनाती पडिसी प्रयत्न मात्र न्ही मिनात मात्र न्ही तांचो गोल उद्देश करेक्ट आसलो आनी त्या उद्देशान तांणी म्हळें सम्या लागीं हाका पावीत करीत आनी अशें आसतना तांणी वयर तावन त्या मनशाक देंवयत आसतना सोमी जायत्या लोकां कडेन उलोवन आसलो जायतो लोक ताका आयकोन आसलो आनी अशें जायतो लोक ताका आयकत आसतना वयर तावन तांणी कांयच परमिशन घेवना कांय ना देंवत आसतना सोम्यान उपराटेचें आसलें कित्याक तुमी अशें केलें तुमी कोण तांचें पांकें मोडूं म्हूण सगळें विचारीत आसलें पूण सोमी तांचें तें उपराटीपण आपल्या कार्यांनी ताणें दाखयलें बऱ्या मनान दाखयल्लें जावन आसा उपराटलें वय उपराटलें कित्याक म्हळ्यार कांय परमिशन आसा कोणाच्या घरा वचो रिगोन तांणी तें पांक्यां घाण देंवयलें पूण जेजून तें इतलें आपुरबाय तरान सांपयलें गी ताका पळयलें तो म्हणूंक लागलो पुता तुका बरें करूंक म्हाका मन आसा तूं बरो जालोय जातालोय म्हणना तूं बरो जालोय पळया तुजी पातकां बगसलीं आनी मुखार तुवें त्या काटल्यार न्हिदची गरज ना उठोन चलोंक वच जालो हितून नितळ नितळ काळजा मनान ताचे पातकी जिणी बदलून नवें साव आपणायलें आनी फिजिकल शारिरीक तरान तो चलोंक लागलो दोनी तरांची नितळाय ताका दिली जेजू कोणाचें जिवन आपट आसतना इल्लें आपूण सोडिना तांकां संपूर्ण नितळ करता पयलें तो आत्मीक तरान तो नितळ करता आमकां आज आमचो पूण जेजू पळय आम सोरोना आनी ते मनीस आम सोरोना तांणी सगळें वेरी पेशंट कितलें तांचें कांय सोश्णिकाय आसली गी तें सगळें कोणून पांकें कोणून ताका सकयल देंवोन जेजून ताका आपूडच्या म्हणसर तांची ती सोश्णिकाय तांणी दामून दवरली आनी त्या प्रमाणे सोश्णीक तें जालें जेजू ताका आपुटा गी ना गी त्या विशयान तांकां कांयच पडोवन वचनातलें जेजू पळोवन आसलो ताका देंवयताले सकयल आनी जेजू कितांची सुरसुरे बगलें कित्याक हो मनीस वर्त्या कश्टांनी आसा आनी हाका हाडिल्ले 4 जाण तांचे कश्ट तांणी काडिल्ली ती मिनात जेजू सगळें जाणा आसलो आज आमी पळयता मोगाच्यान आमकां इजी वे आमी खंय गेले आमकां इमिडिएटली मिराकल्स जाय आमकां आमचें बदलावण करूंक नाका आमचें थंय नितळ हाडूंक नाका मिराकल
नितळ नासतना मिराकल कशें जावचें? तुज्या कुडींत ती बदलावण जावना, तुज्या मोतीन ती बदलावण जावना, तुज्या काळजान ती बदलावण जावना, तूं आनीक मेळत आसाय या मेळ्ळेंत आसाय, तुजें तें तसलें असर या अजापां कशें जावचें? सोम्यान केदाळे अजापां करता आसतना म्हणलें आसा तुजीं पातकां बगसलीं. थोड्यान ताणें सांगून जावं पुरो पूण ताचें पातकां बगसूंच्या बरी ताचें काळीज ताणें आपडलें. आज आमी म्हणटा कितें कुमसारीक वसा, कुमसार जाया, नितळ जाया म्हळ्यार जेजून तुजें काळीज आपडलां, तुका नितळ केलां, तुका निर्मळ केलां. त्या प्रमाणें तुका जाय जाल्लीं तुजीं दारां उक्तीं गेल्यान. तें जर न्हू आमी आज थोडे शो पळोवंक वेता, थोडे शो आमचे गेल्ल्या कडेन कितें जाता, ताका कितें जाता, हाका कितें जाता. तशें खरो बावडटांत आमी वचोन म्हजें थंय कितें उणेंपण आसा तें काण निवडोन बरेंपण भरती केलें जाल्यार ती जावन आसा बरी रेतेर, तें जावन आसा बरें आराधन आनी तुजें जिणी बदलावण. ताच्या बदलाक कोणीय वेता म्हूण गुंपीन आयली गोविंदा म्हूण आमी सगळ्यां जांगां वचोन मेळोन धांवचें वेचें आनी अजापां मात पळोवचें जाल्यार जेजू तसल्या जिवनांत ताणें इमिडियटली सांगितलें ताचें कश्ट पळोवन वयरूच आसलो. उठ आनी चल थंय नावन म्हण येत आसलें ना, जेजू पळयता. सगळे ताचे त्रास पळय लागलो, सगळे तांची मिनात पळय लागलो. आयिल्ले उपरांत तो तांचे उपराट जावना थंय. थोडे जाण कितले जाण उपराटले कोणा थंय आसले, मस्त जाण पुरपुरले कोणा. कित्याक कळीत ना की जेजू हांगा आमकां शिकयता आनी शिकोवन दिता. आमी राखोन आसाव ताचे पयलें मदगात आनी कशें देंवयलें. आमी म्हणटा न्ही की तूं कसो मदगात येयलो. म्हाका आनीक एक्सपिरियन्स आसा. एक दीस हांव रेतेर देवन येता आसतना मुंबयंत फ्लायट ऑलमोस्ट लेट सुटोंक जाल्लें आनी हांव ऑलरेडी लेट जालो. थंय हांव येताना रेतेर सुटतना लेट जाली आनी म्हजें तिकेट ऑलरेडी बूक जाल्ली. धांवन येता आसतना कांय सिटीन पळयन आसा भितर रिगलोच आनी एकलो म्हणूंक लागलो तूं कसो रिगलोय. म्हजी फ्लायट इल्लें लेट आसा, लेट जालें. हांव येता आसतना म्हजें फ्लायट सुटोंक जाला. त्या देखून आमसरान हांव धांवन आसा म्हळ्यार ताका तें समजोना. इल्लो पुरपुरोंक लागलो. पूण हांवें समजून घेतलें वय ताचें पुरपुरें सामान्य. कित्याक म्हळ्यार ताणें जिल्लें हो मनीस मागीर आयलो, ताका म्हजी नीड गोत्तू ना, म्हजी कितें गरज आसा ती ताका कळीत नासली. पूण उरल्यान सगळ्यांक कळीत जालें. कित्याक म्हळ्यार आमसरांक धांवता आसतना तांकां कळीत जाल्लें. त्या देखून उरलें कोणीय कांयच उपराटना. हो एकलो उपराट आनी उपराटल्याक हांवें कांय म्हणोंक हांव ताका सांगलें सॉरी चूक जाली तुज्या कडेन, तुका सांगचें आसलें म्हजें फ्लायट लेट जाला म्हूण. ते इतले सांगचे इतलो संदर्भ ते नातल्या देखून हांव सांगोंक पावना. सुदारसून घे. जेजू न्हू ह्या मनशाक देंवयता आसतना कितले जाण उपराटूं आसले कोण. वो कोण मदगात येता आमच्या मदगात येवन आमच्या उपरांत येवन वो जेजू मदगात देंवयतात. जेजू आतां डिस्टर्ब जालो जाल्यार आमकां ती शिकोण मेळचें ना, आमकां तो आपुडचो ना, आमकां तें क्युरींग हिलींग मेळचें ना, आमी क्युअर जावचें ना. पळया कितले प्रमोतीन आयले कोणा तांच्या. ताणी सांगलें खंयच्याय शब्दाचें गण्य जेजून करूं ना. ताच्या बदलाक ताका तांचे वर्त बावार्थ कळीत जालो आनी ताच्या काळजाक आपूण तो म्हणा लागलो तुजी पातकां बगसलीं उठ चल, उठ चल, तूं बरो जालोय, बरो जालोय. बरो जालो म्हणल्याचो अर्थ फकत फिजिकल न्ही, फकत मिराकल्स न्ही, युअर इंटरनल चेंज, इन्नर चेंज. ताका ते ह्या जाग म्हणा लागलो तूं मस्त सायलंट जालाय. कोणें कितें सांगलें काय फादर आमी सांगूंक जायना तें म्हणून सांगलें. पयलीं आमकां कळीत नासतना आमी सांगताले ह्या काळार, पूण आतां आमी त्या परी सांगोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कितेंय आमी करता आसतना सगळ्यां वयर आमी सोंसून व्हरोंक जाय, सगळ्यांक आमी सोंसून व्हरोंक जाय. उपराटी स्वभावांत आमी आनी हांवें ताका ह्या जाकागे क्वेश्चन केलें उपराटी स्वभाव दाखोवन आविदेय जावन हांवें कित्याक म्हज्या देवा सावन चलोवन व्हरत जाय. कशें तें चलोवन व्हरोंक जाता. त्या देखून आज आमी जायते पटीन चिंताव आमकां वर्ड ऑफ गॉड प्रिचींग करूंक कळीत आसा, आमकां वर्ड ऑफ गॉडची नॉलेज आसा, आमकां अवकाश मेळटा आसतना आमी ते उपाय करता. पूण थोडे पटीन तसो दुरुपयोग आमी भायर करनासा. कित्याक आमी केन्ना आमी दिल्ले ती शिकोण फाळी ना, तेजो तसो दुरुपयोग जालो. आमी तें शिकोण पाळन तें देवाचें उतर तुज्या मोतीन घेवन तुजें जिवन तुवें परिवर्तन केलें जाल्यार तें जिवन बऱ्याक पडटलें, शिवाय दुसरें न्हय. त्या खातीर देवा लागीं आमी खेळोंक जायना. ताका हांवें सांगता आसतना तो म्हणूंक लागलो वय तें स्वाभावीक. हांवें म्हणलें स्वाभावीक न्ही, दॅट इज मस्ट बी
एवरीबडी सपोज टू प्रॅक्टीस. ह्या म्हणल्यार मात न्ही, क्रिस्तांव म्हणल्यार वर्त धर्मांत आमी आसतना तसले सोंसणीकायेन आमी जियोन त्या प्रमाणे आमी पालन केलें जाल्यार मात्र तें जिवीत फळादीक आनी संतोश बरी जाता. ना जर हांवें सांगचें एक आनी हांवें करचें आनी एक, ते दळा कितें जाता, म्हजें जिवन हांवें सांगिल्ल्या देवाच्या उतराचेर होंदोन ना. ते दळा देवाचें उतर हांव फॉलो करता, देवाचें उतर हांव निर्पळ करता. म्हजे भाव आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी चिंतूंक पुरो हर एकल्या कितें जाल्यार तेणें दिलां, तो वचोन तें सांगता, वो वचोन सांगता. पूण उपराटी स्वभावाचे कोणी मेळ्ळे जाल्यार ताच्या विरोध तो उपराटता, भायर गेलो आनी उपराटता. आमी पळयलां त्या एका साकरान ताचेर 8 दस मागता आसतना, इल्लो वेळ दी म्हणटा आसतना तो आयकलो ना. ताका धरलें, बंदीन घालें, ताचें सगळें लुटलें. आनी तें पळयलें आनी येवन जेजूक तें सांगलें. अशें ताणें केलें. तीच ओपार ताणें दिल्ली जावन आसा. धनियाक सांगता, धनी म्हणा लागलो कितें, तें कशें ताणें तशें केलें. हांव इतलो उदार जाता आसतना, हांव इतल्या बऱ्या बगसाण्यान ताका बऱ्या तरेन सांबाळ्ळें आसता, हांवें ताचें माफी केल्लें आसता, ताणें कित्याक तें माफी करूं ना. हें आमच्या जिवनांत आमी समजून घेवंक जाय. उपराटी स्वभावाच्या मुखार आमी उपराटी जावचें न्हय. कोणीय उपराटी आसात जाल्यार तांचें काळीज मोवाळून तांणी सोम्या लागीं येवच्याक, तांचो उपराटी स्वभाव तांचेंतल्यान तांणी सण सोडच्याक आमी तांकां आदार जाय. त्या खातीर आमी म्हणटा विनिंग द सोल्स. Our sole responsibility or our mission is to win the souls. That's all. ताका हेर आज कितलेंय आमकां दबाव घालतात, हेर आमची निंदा करतात, हेर आमकां अटॅक करतात, जाल्यार आमी पळय कितले सोंसणीकायेन आसा. थोडे फुडें आमी म्हणूंक बरो आमकां धैर्य ना. ना, धैर्य न्ही तें. धैर्य ना म्हणचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार सोंसणीकायेन कितलोय उपराटी आसलेल्या मनशाक आमी बारी सोंसणीकायेन आसोन ताचें परिवर्तन करच्याक जेजून तें मिसांव म्हाका आनी तुका दिलां. तें मिसांव आमी घेवंक जाय. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार नतानेल. फिलीप म्हणूंक लागलो नतानेलाक, आमी मेस्सियाक पळयलां, आमी सोम्याक पळयलां आनी आमकां तो मेळ्ळा. यू हॅव सीन द मेस्साया. आनी ह्या वेळार कितें म्हणा लागलो, कोण तो मेस्साया? जेजू. आनी नतानेल म्हणा लागलो, त्या नाजरेत गांवच्या मनशा जावन कालें बरें येवंक आसा. पळय ताणें उलयलें उतरां, कालें बरें येवंक आसा. कितें बरें जायत? वॉट गूड कॅन कम फ्रॉम नाजरेत? जेजूक हें कळ्ळी जाय. पूण जेजून कितल्या अपुरबाय तरान त्या नतानायलाचें जिवन पळय. नतानायल जेजूक खंडेम करचे बरी म्हळ्यार कांयच फायद्याचो न्ही म्हणल्या बरें ताणें कान उडयलें. पूण जेजून ताका कान उडोवना. जेजूक कळीत आसलें तुका तो बावार्थना, तुका तो बरवचो ना, तूं त्या बरवशान जियनाय. पूण फिलिपान सांगिल्लें तूं सयत आयकोन त्या प्रमाणे पातयेवंक तूं तयार नाय. कित्याक म्हळ्यार तुज्या मतींत आशिल्लें तें उपराटी म्हूण. तो कसो तें करूंक शकता, हो कसो करूंक शकता. आमच्या जिवनांत मोगाचें न्हू, मनशां तत्त तरान पळयतात. तूं कितलोय बदली जा, कितलोय बरो जा आनी कितलेंय बरें जा, त्या तरान पळयता. भिवचें नाका. तांणी तुका अप्रिशिएट करचें म्हूण तुवें बरें जावचें न्हय. सोम्याच्या दोळ्या मुखार, सोम्याच्या त्या वर्त्या मिसांवाच्या कामांत, सोम्याच्या योजनांत तुवें बरें जाल्लें सोमी पळयता. त्या देखून ह्या मनशांनी पळय जाय, त्या मनशान म्हाका बरें करी जाय, हांव आतां चेंज जाला, हांव असो आसलो. तांच्या मतीन तें ना. तुका चेंज जावचें तांच्या खातीर न्ही आनी हेरां खातीर न्ही. तूं चेंज जाताय तुज्या क्रिस्ता खातीर, तुज्या जेजू खातीर. आनी हें बऱ्या तरान समजोन घेवच्याक नतानायलान उपराटी स्वभावान म्हणा लागलो जेजू विशयंत. असाड्य म्हणटा पळय आमी, असाड्य तरान कांयच बरें जायनातल्या बरी या जावचेंत ना म्हणल्या बरी तो उलयलो. पूण जेजून ताका वचून सांगो ना तूं कित्याक तसो उलयताय म्हूण सांगो ना. जेजून ताका केदाळां आपणी जाय त्या प्रमाणे आपणलें. त्या अंडर दॅट फिग ट्री आय सॉ यू म्हणटा आसतना नतानायल ताका कळीत जालें आपण कितें केलां, आपण कितें आसा तें सगळें ह्या मनशाक कळीत आसा. आनी त्या वेळार जेजून पळय ताच्या उपराटी स्वभाव संपूर्ण कोसलयलें. कोसलयलें कशें? अशें कोसलयलें की नतानायल उट्टा त्या जेजू फाटल्यान वचून ताका फात्तेलो. मातने वर्त्या मोगांत ताका आपल्या काळजांत ताणें आपणयलें. काळीज धारून करतात मोगाचें जायतीं जाणां.
जायत्यान आमी काळीज धरून करून आमी तसलें जिवोंक सुकता. कोणेंय म्हाका पळोवना, कोणेंय म्हाका अप्रिशिएट करना, त्या देखून हांव वायट जिवन जियेता. हांव इतलो बरो जाल्लो त्या देखून आमचे रिलॅप्स बरें जावचें हांवें म्हळें न्ही. ताचे खातीर हाचे खातीर तांचे खातीर हांचे खातीर ती म्हणून बरो आनी कित्याक तशें जियेलो. थोडे आमच्या जिवनांत ती येता. ह्या मनशांनी अशें पुरां नाका जाल्लें कर्ण कित्याक हें जायना. तांचें जिवन तशें जालां. एका एका कारणा खातीर तें तशें जालें. कोणें कितें तांकां दूख येयलां त्या देखून तें दूख तांकां फाटीं दिवच्या खातीर थोडे बडी तांणी तें दिवंक जायनासल्या खातीर ती वचून पणान पडल्यान जावंक पुरो. थोड्यांनी दिवंक रिवेंज काडोंक प्रयत्न करन तांणीन कोंडुल्ल्यापणान ती पडल्यान जावंक पुरो. थोडे पटी आमी आनी एकल्या वयर हटसाधने करन प्रतिकार प्रतिविरोध करन आमचें जिवन नाश केलां जावंक पुरो. उपराटी स्वभावाच्या मनशा मुखार आमी उपराटी जायनासतना रावच्याक सोम्यान केल्लीं 3 निदर्शनां तुमच्या मुखार दवरलीं. समारितान वुमन, समारीचे स्त्री, त्याच प्रमाणे 4 जाणांनी खाटलें वोन व्हरून पाक्यात देव वयलो आरिगार आनी तशें नथानायल आनी उपरांत तो म्हणटा परत हांव त्याच त्या स्पिरितान जियोंक म्हाका फावो कर. ताका कळीत नासलें त्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेंत ताणें जियोंक आसा म्हूण जेजू ताका तें निर्मणें करता. आनी त्या प्रमाणे नथानायल संपूर्ण आपली जिणी बदलिता. जिवीत बदलुचें म्हळ्यार तें आमी उपराटी मनशां कडेन झगडोन ह्या तांकां कितें टॉंट दिवन ह्या तांचें नांव पिड्यार करून तांचे वयर अपराध मांडून न्ही, ताच्या बदलाक आमी मोवाळ जावन सोंसणेकायेन जायतीं जाणां कित्याक आज हेरांक दुखयतात, हेरांच्या जिवनांत खेळटात. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या काळजांत आसली ती दूख ती खंयच्या तरान सोम्याक अर्पीत करी जाय, सोम्याक दिवन ती हळू करी जाय म्हूण कळीत ना. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयलें जाल्यार हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 11 आमी कोणाक वयर ओंदोन आमचे दुखी गूण करच्याक मागोंक ना. आमकां आसा क्लोज हेब्रावांच्या पत्रांत आमकां अपुर्बाय तरान सांगिल्लें आसा 6 अध्याय आनी तातूंत कितें म्हळां आमकां तो म्हणटा आमच्या जिवनांत सगळें बरेंपण हाडच्याक देवाक कितें करूंक जाय त्या प्रमाणे ताणें आमचे थंय केलां. आनी अशें आमचे थंय ताणें केल्लें आसता. सोम्याच्या वर्त्या आदारान सदांच जियोंक ताणें आमकां भागीदार केलां. आनी सोम्याचें वर्तें जिवीत आमकां आज एक आदर्श जिवन जावन ताणें दिलां. तसलें जिवन आमी जियेत आसतना सोम्या सांगात एक जाता आसतना सोमींत आमकां ताच्या नव्या जिविताक आपयता. आनी त्या जिवितांत आमी बरयल्लें आमचें जिवन कशें आमी बरोवचें ताका तो म्हणटा आमी दुखीत आसा, आमकांय कोणें हट केला, आमकांय कोणें दूख नाका जाल्लें सांगून आमचेर अपराध मांडल्यात म्हूण आमी हेरां वयर अपराध मांडूं वचचें न्ही. ताणें तो एकलो मात्र आमकां बोगसूंक शकतालो, तो एकलो मात्र आमच्या गायेक धुवंक शकतालो हें आमकां पयलें कळीत जावंक जाय. आनी त्या वेळार आमचें जिवन आमी बऱ्या तरान सोबयतले आनी हें करच्या खातीर सोम्यान म्हाका आनी तुका आपयलां त्याच वर्त्या जिविताक. हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 11 कितें म्हणटा म्हणलें आमी आयकूया. चॅप्टर 6 वर्स 11 पळया इतल्या अपुर्बाय तरान ताणें सांगिल्लें आसा ही तुमी दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमच्या भितरल्या हर एकल्या थंय तीर आसूं आनी तुमी बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हणून आमचो अत्रेग. पळया आमचो अत्रेग तुमी केलो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केलें आनी आतां करतात ते सेवे मुखार ताचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना. तसलो मोग ताचे थंय मात्र आसा, हेरांनी तो दिवंक शकना. ताका ते पयले एका शिकवणेंत म्हणलें आसा कोणीय जाल्यार तो गायला म्हूण आमी ते गायीक गूण करूंक जायना. ते गायीक गूण करूंक आसा एकलोच तो सोमी आमचे आंतरीक सगळे गायी तो गूण करता. आनी अशें आसता आमी उपराटी मनशानय उपराटी जाल्यार ताच्या गायाक आनीक मीठ केल्ल्या बरें जाता. गाय मेले बरें हेळे जावन तें म्हणटा आमी
कन्नडांत. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवन अपुरबाय तरान जिवंक देव आमकां आदार जाता, देव आमकां आदार दिता आनी त्या प्रमाणे ताच्या वर्त्या जिवितांत एक जावया. सादे कलते बोळे आमी जावया, सोंसणीकायेचे जावया. चड आनी चड मोपान सोम्याक मेसोवची जिणी जिवया, लोकांक न्ही, लोकांक मेसोवंक आसचें न्ही. सोम्याक मेसोवच्या जिणी आमी जियेल्या तर सोमींत आमकां दितालो तो आदार. हेरांच्या उपराटी स्वभावांतय तुजें मोगाचें जिवन, तांचो आत्मो आनी तांचें जिवीत संपूर्ण तरान सोम्यातें हाडच्याक, शांत स्वभावान तांकां रुपीत करच्याक तूं आनी हांव सदांच सोम्या सांगता मेळोन वावरुया आनी आमचो वावर संपूर्ण एक पावसो जावन आसा त्याच सोम्यातें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.